2-4 फावटी टोपी पडल्या. अरे रे तुझे किती आला गो तू सॉन्गचे फुगन मला म्हणजे ये मैं क्या देख रही हूँ क्या देख रही हो मुझे? तो आहे फुटल्या काय गिरे? मध बाप रे गले में करताय मरे मगन तू अरे अग तुका सरपत्याला वाटता हा ऐकायला कागदा या हे घेतलेले असा Cheers my bro हाय गायज वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणा बरी आसात. सो गायज आम्ही आयज येयला लंच करपाक फार्म डॅक म्हणटा थंय आणि पळय ह्यो फटाफट चलता आणि म्हाका एका वाटेन लागला चुरचुरोन सारकी भूक. तुमकां सांगू शकना कितें तरी बरें आसल्या पुरो हांगासर. तुका जाय थंय तुका विचारले हांगा बसया. और की भारी है ना आउटडोर ही है ना वो भी ये भी आउटडोर ही है हाँ चलेगा नो प्रॉब्लम बड़ा है ना इसलिए गाइस आता नो आम्ही केल्या किंगफिश थाली ऑर्डर. आता पळोवया केन्ना येता ती. म्हाका लागला सॉलिड भूक हांगासर नो आम्ही फर्स्ट टायम येयल्या. आय होप हांगासली थाली बरी आसल्या पुरो म्हणून. कळ्ळें तुमकां चड करून न्हू कडी म्हणटा ना ती बरी आसूंक जाय सारकें न्हू. कडी बरी आसल्यारूच जेवण भितर वयता. चड करून म्हाका दिसता आसतलें बरें. कितें म्हणटात सारकें न्हू. सो हे गाइज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसात तुम्ही? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन. काल न्हू आमी हांव आनी एलिस्टर न्हू फोनार उलयताले आनी एलिस्टरान म्हाका एक प्लेस सजेस्ट केलेली फार्म डॅक म्हणून. ओके सो आमच्या तेवटेनूच आसा आनी आमकां खबर ना अशें जाता न्हू तें. सो गेलो आनी आयज म्हटलें ट्राय करया. सो आयज आमी मातशी लेट उठली आनी बेगीन बेगीन फ्रेश जाली. हे केन्ना बंद जायत तें नेम ना न्हू. सो बेगीन आमी येयली हांगासर ट्राय करपाक फार्म डॅकाची फीश थाली. आनी फीश थालीन आमी कितें कितें ऑर्डर केलां पळय तें तुमकां आयज दाखयता न्हू गो. तुजें कितें जालां गो तूं सॉन्गशें फुगोन मारला अळमी जाला म्हणजे कितें जाला तूं रडला हा हांवूच तें म्हण म्हण गो कित्याक कित्याक सांग तरी कित्याक आयज ना आयज मूड ना तेजो जाल्यार मागीर कितें ना कितें तुमकां खबरूच आसा न्हू हांव खाजी करता म्हणून. चल आतां हांव वेट करता नुस्त्याची थाली पळोवया कशी कितें आसता पळय ती. भैया वो ओनर थे जो गाडी देख रहे थे मेरा गाइस आमचें जेवण येयल्लेलें आसा पळय फूल पावर सारकें. फार्म डैक भैया वो ओनर थे जो गाड़ी देख रहे थे मेरा हाँ. गायज आमची पळय थाली येयल्लेली आसा. थालयेर आसा रायस करी किंगफिश माझी फेवरेट किसमोर तिसऱ्यो ह्यो बी म्हाजो फेवरेट काला गुलाब जामून तरी पूण ह्यो काला ना ब्रावन कलर आसा आनी हे म्हाका दिसता आंबट तीख. हे पळय इतले हा तितले म्हाजे कडेन खावपाक जातले काय ना ते आतां पळोवया. बाबू तू बाबू ना तू साबू होया टेस्ट करून होया कडी चड बरी बरी हा. एलिस्टरान रायट सांगलेलें सारकी आसतली म्हणून. चड बरी चड म्हणजे हिसपा भायर बरो टेस्ट. हांव ट्राय करता आतां. हय पापड येयल्लेलो आसा पापड. हेजेर घालता कडी पळोवया टेस्ट करून. Ooh, yummy.
बरी हा कडी. माझा फेवरेट तो किसमोर पहिली खाता हांव. बरो हा, यम्मी हा. सो गायज आमचे हे टास्क मारप चालू असा. आग तू कितें सांगूंक सोदता आयच्या जेवणा बद्दल? खूप यम्मी हा म्हणून. खूप यम्मी हा कितें गो? जेवण. सोरपातेल गो? जेवण रवी. हय. आग तुका सोरपातेल आवडटा? हा. हा? आयच्याला खाग ना. कित्याक याक ना. कित्याक खांक ना? हांव फक्त हे खाता, फिश, चिकन आणि काय ना. तुका सोरपातेल जाय जाल्यार हांव एलिस्टर जेन्ना येतलो तेन्ना करून खायता. तो बरो रांदता असो ना काय. हांव इवन मटन सुद्धा खायना. मटम म्हणजे? मटन. मटम म्हणजे? मटन. मटन? हय. काय काय काय. पण हांवें अशें आयकलां तुका खूब लायक म्हणून. कितें? चोरिसा बीन ना खरी आसा गजाली? ना सांग बाग. ना रे हवे. काय काय काय. सो तू आतां किंगफिश खाल्लो? पप्पा ते दवरलो रवो काडलो आनी दवरलो सायडीक. काय काय. पण किंगफिश बरो दाट आसा पयला. मोठी पोस्ता मारल्यान मोठी हा बसता. बरें आसा. हय. ओके. सो गायज हांवें केल्लेली आसा प्लेट साफ. आनी हे पय. अरे कितें जालें? काय ना खाता. अरे खाता हांव म्हणलो पियाता म्हणून. अरे अरे काय काय. हांव समजलो ती पियाता म्हणून. काय दुखता माझं. कितें दुखता? थ्रोट. ग्रो दुखता म्हणजे? थ्रोट दुखता. त्रोत म्हणजे कोंकणीन कितें म्हणटात? गळो दुखता. गळो दुखता. अरे 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 खूप दुखद घटना घडलेली आहा ही. सो गायज आमच्या लंच बी जाल्लेलो आसा. फूल पोट भरून खाल्लेले आसा. फूल टबी जाल्लेले आसा पॅक. आनी अवी गेला आतां बिल पे करपाक. सो गायज आमचें जाल्लेलें आसा लंच आनी आतां आमी चल्ली घरा. आनी पळय म्हाजी बिस्ट हांगा दवरल्या हांवें फूल पावर सारकी. आनी ह्या रेस्टॉरंटाच्या ओनराक म्हाजी गाडी खूब लायक जाली. तेजे कडेन एरोक्स आसा. सो तो म्हाका म्हणटालो आपणाची करून दी खंय मॉडिफाय. सो गायज आतां आमी येयल्या म्हापसा मार्केटाक. म्हाका घेवपाचें आसलें कॅप. म्हाजी ती टोपी म्हाका घालपाक नाका. त्या खातीर हांव आतां येयलां हांगासर. आतां वाजल्या 3 न्हू. म्हाका गावल्या पुरो म्हणून मागता. सगळ्यात मागताय कित्याक? हांगा आसता बरें कॅपां. पळय खंयचें ती पळय. पळयता चू. सो पळय हे हांवें घेतलेलें आसा. भानगडी जाली 2-4 फावटी टोपी पडल्या. अरे रे गडबडीन सांगता जालें जालें. सो गायज हांवें पळय फ्लोरोसंट कलराचे हे घेतलेले आसा. आतां हे घालता. हे पळय कशें दिसता हे कॅप. बरें दिसता न्हू. गाली काडटा आतां भायर. सो गायज आमचे न्हू जेवण बी जाल्लेलें आसा. आनी आतां वाजल्या न्हू सारकी 5. आनी आतां आमी येयल्या डॉक्टरा कडेन. कित्याक की म्हाका जाल्यार थंडी आनी अवीकूय जाल्यार थंडी. त्या खातीर टेक युअर टाइम. सो गायज आमी आतां पावलेले आसा डॉक्टरा कडेन. आनी 4 दिसान आपलो न्हू. सो आतां परत वयता पळोवया. सो गायज अंकिता आतां भितर गेला. हांव भितर वचून येयलो हॉस्पिटलाक डॉक्टरा कडेन. सो म्हाजें डॉक्टराचें काम जाल्लेलें आसा. आय एम ऑलमोस्ट फीट. आतां अंकिता गेला भितर डॉक्टराक मेळपाक. सो तें जालें काय मागीर चल्ली आमी उजो करीत सारकी. आनी हांवें हितून न्हू कितें तरी चेंजीस केला ते तुमकां दिसता आसतलें न्हू. हे पळय गोल्ड कलर. हे बारीक बारीक खूब अशे गजाली आहा पळय. हे नट बोल्ट्स बीन पळयात गोल्ड आहा सगळे. खूब कितें कितें आहा. सायड स्टँड जाल्यार क्लास दिसता पळोवपाक. पळयात
साईड स्टँड पळय कितले बरे दिसता प्रीमियम सारखे बाप रे गले में करता है मरे मगन तू अरे मगन तू एक्सपर्ट है मरे इसमें किसने सिखाया तेरे को ये कर सकता है टीचर है एक टीचर ने सिखाया हाँ चाची हमको सिखाती है पैर पे भी कर सकते हैं सो गाईज कितें जाल्लें ना आमी गेल्ली आयज डॉक्टरा कडेन तुमकां खबरूच आसा सो चॅकअप करून सगळे येयल्लेली आसा आमी आनी सांजची स जाल्लेली आसा आतां पळय पोपाय पोपाय पळय पोपाय उजो पोपाय उजो सारकी सानवी पोज मारो अरे वाह मस्त दिख रही है और पोज मारो और कौन सा पोज आता है अरे वाह ऐसे थोड़ा हंसो और पोज मारो अरमान चाय वाला की चाय पियो और किच किच दूर भगाओ आई मीन टू से ठंडी नो गो अरे ये मैं क्या देख रही हूँ क्या देख रही हो म्हणजे तो फुटला काय की कधीच चेहरे गोयराव काढता माझे गर्लफ्रेंड आता हो गाडी दिसत गाव किती करू हो किती केला काय म्हणतो हो माझे सोना येता हांव खोड मारून धांवडटले तुका आनी तुज्या शोनाक बाय बाय टाटा गुड बाय गया तुका आवय सांगता तुका तुका आवय तू हं. हनुमान बंद बाथरुमान बंद करून दवरतलो जग मारना हांव खोड मारून धांवडटले कर सांगता तुका तुका तेतून बसयता हं कळ न्हू हं पळय माहिती अर्द्या वरान कितें करतलय तू त्या वरान आया ते हांगासर हं नंतर बॉय हं ड्रिंक दितलो ताका हं अशी 2 मिनिटां आमी उलयतली हं मागीर ते गेले आपणाच्या घरा मागीर तू भायर सर हांव कित्याक भायर सरो तूं वच तुका आनी तेका दोगांच्या बोकार खोड मारून धांवडटले हांव सांगता तुका देखा आपने लापरवाही का नतीजा है सारकें कर मरे आतां स्वप्न येताय रे काडटाय न्हू तो सारकें कर सारकें कर सोंगा बिंगा म्हणू नाका वेड लागले न्हू सारकें कर आतां ते प्रेमाचे कोण प्रेमा कोण आतां तुजे नेवे शोना प्रेमा मरे आतां तू म्हटलें मरे मला वेट लागले प्रेमाचे म्हणून नाव आसा चंद्रमुखी हा चंद्रमुखी मागीर चंद्रमुखी जेन्ना येतले खबर आहा हा आवय तुका कसले बडयतले ते पळय तूं म्हाका कित्याक बडयतले हांव तुमकां दोगांक बडयतले सांगता म्हाका सारकें दिसतूच खबर आहा कितें करप ते तुज्या गाडयेक घालू स्क्रॅच गाडी जाय काय नाका सांग गाडी जाय काय नाका गाडी एक तो स्क्रॅच सांग. जाल्यार तुज्या आवयची आत्मा ह्या घरात भटकता तिका राग येतलो म्हणटल्यार म्हाजे गाडयेक तुवें हात लायलेत कित्याक आतां सारकें साफ कर ते कळ्ळें तुका हय टायमपास करू नाका आमचे टाइमपास करप आणि ना करप एकूच ते कळ्ळें न्हू कर साफ सो गाईज तुम्ही आयचो ब्लॉग पहिला आसतलो आमचो आमी गेल्लेले आयज रेस्टॉरंटान जेवपाक फार्म डेक रातचे न्हू एलिस्टरा कडेन उलयतालो हांव सो तो म्हाका म्हणटालो तुमचे कडेन बरी एक प्लेस आहा मरे फार्म डेक म्हणून सो हांवें म्हणलें चलया वच एंड ट्राय करया न्हू आनी तेजे बरें नासलें जिवाक न्हू रांदपाक बीन तेका मातशें हांवें म्हटलें आसूं म्हटलें चल भायर या आनी वचोन कितें खावन येवया सो इट वॉज रियली नायस तेंचें न्हू बरें आसलें जेवण प्रोमोशनल व्हिडिओ न्हू या प्रोमोशनल व्हिडिओ जाल्यार हांव डायरेक्ट सांगता बाबा हे कॉलेब्रेट केला म्हणून आमकां न्हू सो कॉलेब्रेट बीन काय करूंक ना आमी वचोन थंय अमेझींग फूड ट्राय केलेलें आसा इट वॉज टू गुड आनी आयचो आमचो ब्लॉग तुमी पळयला जाल्यार आमची इंट्रो व्हिडिओ आसा पळय ती हांवें चेंज केलेली आसा इंट्रो व्हिडिओ तुमकां कशी लागली ती कॉमेंट करून सांगा आनी कालच्या ब्लॉगान कोणी तरी म्हाका कॉमेंट मारलेलो वाय डीड यू रिमूव्ड एलिस्टर ब्रोज इंट्रो व्हिडिओ म्हणून हांगासर स्क्रीनशॉट घालता पळय सो त्या भावाक सांगूंक सोदता ब्रो म्हाजे न्हू इंट्रो व्हिडिओ आसता पळय ते चेंज जायत आसता
आणि एक एकदा म्हाका घालपाक पासून उगडास आसा हांव घालीय ना एक एकदा. सो तुवें म्हटलें म्हणून थँक्यू सो मच म्हाज्या भावा. हांवें एक नवो इंट्रो व्हिडिओ केल्लो आसा, तुका खूब आवडटलो. प्लीज कमेंट करून सांग तुका आवडलो बीन जाल्यार नको. इंट्रो व्हिडिओ आमचो आमी चेंज केल्लो आसा. आणि मेन म्हणटा ते माझे सर्च ऑपरेशन खूप चालू आसा RX सोदपा खातीर. आमचे मिश्कू पासून बाबडे म्हाज्या खातीर RX सोदता हांगा चुरचुरे बाबड्याचे. सो म्हाका न्हू गायज गावना, गावता पासून न्हू आतां व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह सारकी 1.5 लाख बीन म्हणटा सारके. नाका परस मोती व्हडले म्हणटा पळय तसले. सो तसले आमकां नाका. लॅम्बो भवानीच्यो रेटी नाका RXाक. मातशें बजट फ्रेंडली गाडी मेळटा न्हू जाल्यार म्हाका मॉडिफिकेशन करूंक मेळटलें न्हू. आणि आमच्या ब्लॉगान आयज आमची खाजी तुम्ही पळयला आसतली. सो गायज आमची न्हू व्हिडिओ जाता तुम्ही घे म्हणून लोक पळयता आसतले. सो तुमकां आमची न्हू फोकाणां करता पळय ती कितल्या जाणांक आवडटा ती कॉमेंट करून सांगा. आमी जी फोकाणां करता, आमी जी कॉमेडी करता, आमचो जो फन एलिमेंट आसता तो थोड्यांक आवडना आसतलो, थोड्यांक आवडटा आसतलो. आय हॅव नो आयडियाज. बट कोणाक आवडटा जाल्यार सांगा, आमी मातशें आनीक एक्स्ट्रा घालता न्हू. आमी एक्स्ट्रा घालता. तू जनगण कशें कित्याक रावला? तू हांगा यो मगो, हांगा यो मगो. आयज तुवें कसलो लूक केला केसांचो? नवी हेअरस्टाईल केल्या. माझ्या बरी दिसता जाल्यार तुम्ही सांगा. म्हाका हांवें म्हणटा केस सारके उगडना म्हणून हांव आतां बरी बरी हेअरस्टाईल करता. हेअरस्टाईल केला खंय तेणी? आणि तुमी म्हाका सांगतली म्हाजेर खंयची हेअरस्टाईल बरी दिसता. हेअरस्टाईल केला. आणि तुम्ही कोणी भाव भयण माझे व्हिडिओ पळयता, क्रिस्तांव भाव भयण जाल्यार प्लीज तेका खंय सोरपोतेल खंय खूब आवडटा. सो तेका पार्सल करून धाडा. ना हांव फक्त चिकन खाता. तूच सांग मग. आपणाक खूब आवडटा, खूब आवडटा. ना फक्त चिकन. फोटिंग है बिहाइंड द कॅमेरा खाता है ना खायना पळय काय कितें ते. आणि दुसरी मेन गजाल म्हणटा ते गायज, हांव न्हू ह्या कलराक सारको बोर जाल्लो आसा, हे आमचे बॅकग्रावंड कलराक. सो हांव प्लॅन करता नेवो कलर करपाक. प्लीज म्हाका सजेस्ट करा, म्हाका मॅसेज करा, कॉमेंट करा. इंस्टाग्रामाचेर कितें आसा जाल्यार म्हाका शेअर करा अशें कर म्हणून. सो मातशें कलर चेंज करता कित्याक वाज येयलो हेका. हे कलर पळोवन पळोवन बेजार येयलो म्हाका. आनी म्हाजे बायकीकूय सूट जायना हो कलर बॅकग्रावंडाक. सो प्लीज सजेस्ट करा म्हाका न्हू. म्हणजे हेअरस्टाईल केला. हेअरस्टाईल कर म्हाका उलोवंक जायना. उलोवंक जायना म्हाका. उलोवंक जायना. माझ्या ताळ्यान गुड्डो गुड्डो केला तेका. ओके ओके ओके. सो गायज आमचो व्लॉग तुमकां आवडटा आसतलो. आवडटा जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करपाक विसरू नाका न्हू. व्हिडिओचेर नवे आसा जाल्यार हो बेस्ट मुहूर्त आसा सबस्क्राईब करपाचो. सबस्क्राईब करा चॅनलाक. आणि तुमच्या सगळ्या भाव भयणांक, फॅमिली मेंबरांक शेअर करा. हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओन. बाय बाय. तेच्या पयलीं एक सांगूंक सोदता, हो बोर्ड दिसता आसतलो फाटल्यान न्हू, मस्तीखोर गोवन्स म्हणटा पळय तो, होय चेंज करूंक सोदता हांव. तुमचे कडेन कितें आयडिया आसा जाल्यार कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करा. आनी कितें बरें करया न्हू. बाय बाय.